न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खूबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर सदचे भशेन आयज आमच्या सब एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो केल्यात ताचो आमी नियाळ घेवपाक वचुया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। फोन करता। फाटल्या वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा सुद्धा ते माल्याची जात्रा जाता। मय तुमकां खबर आसतली, पोरूय वर्सा रद्द जाल्ली, ह्या वर्सा रद्द जाल्यार 2 गोठांतले जे कुफसांव आसा ते कारणीभूत ठरलेले आसा। आणि मामलेदारान बिचोलच्या एक आदेश जारी करून सद्याक तरी तात्पुरती निलंबित अशे तरेचो आदेश जारी केल्लो आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी आता ती सांगोळडेच्यान काल काय घरां आहा ती मोडिल्ली, आयज परतून काय घरां ती मोडून उडयली। आयज जो थळावो आमदार आसा केदार नायक तो सांगोळडा गेलो आणि ताणें लोकांक आश्वासन दिलें की आपूण लोकांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना, तात्पुरते तांचें स्थलांतर खंय तरी करतलो आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा उलोवन तांचें परमनंट स्थलांतर करपाचें आश्वासन केदार नायकान दिल्या। 5 नाल्यार 6 वरां मेरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा तांची बसका जातली आणि हे बसकेंत कितें थारता तें पळोवचें पडटलें। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। ते भायर आनीक एक म्हत्वाची बातमी जी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सद्याक कालच्यान खूब गाजत आसा। इराण आनी इस्रायल हांच्या मदीं जे कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा ताचे वयल्यान एक एशियान एक युद्ध पळोवपाक मेळूं येता। सद्याक तरी अशे तरेचे हे ना, पूण सद्याक जे इराण आनी इस्रायल हांच्या मदीं एक तणाव निर्माण जाल्लो आसा। इराणान धमकी दिल्या की खंयच्याय खिणाक आपूण इस्रायलाचेर हल्लो करपाक शकता आणि ते दिश्टीन तांच्यांनी मिलिटरी लेवलाचेर पूर्णपणे तयारी केल्ली आसा। अमेरिकेन एक इशारो दिला इराणाक की हल्लो करूं नाकात अशे तरेची एक धमकीच अमेरिकेन दिल्या। दुसरे वटेन एक तांच्यांनी एअरक्राफ्ट कॅरियर आहा ते इस्रायलाच्या सपोर्टा खातीर धाडिल्ले आहा, पूण इराण हो कट्टरपंथीय देश आशिल्ल्या कारणान तो खंयच्याय खिणाक इस्रायलाचेर हल्लो करपाक शकता। इस्रायलान आपले परीन तयारी केल्ली आसा प्रतिकार करपाची, पूण इराणाचें सांगपाक शकना। भारताचे दोनूय देशां कडेन संबंद पळयले जाल्यार इराण आनी इस्रायल ह्या दोनूय देशां कडेन भारताचे संबंद बरे तरेन आसात। काल भारतान एक एडवायजरी जारी करून सांगिल्लें आसा की भारतांतल्या नागरिकांनी इराण आनी इस्रायला पासून पयस रावचें। तरीकूय पळोवचें पडटलें की कितें अपडेट येता ती ही तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत। तर सुशांतान सांगिल्ली ह्यो महत्वाच्यो बातम्यो मुजरत आमच्या 7च्या बुलेटिनांक तुमी पळोवच्यो। आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाजे कडेन। आयची जी तुमकां खबरूच आसतली, काल अशें वास्कोन एक काळजाक हात घालपाची एक घडणूक घडिल्ली आसा। एका 5.5 वर्साच्या चलयेचेर दोगांनी एक वायट कृत्य केलेलें आसा आणि ती चली आसली ती सामकी धाकटे आणि तेजो पुलिसांनी तेजो केसीचो सोद घेतलो तेन्ना कळ्ळें की थंयसरूच जे काम करपी जे इमारतीन जे काम करताले पळय तांच्यांनी ते कृत्य केले आसा। देखून ते दोगांयकूय आतां अटक केलेली आसा आणि आतां तेंचोय आतां अशी माहिती पुलीस अशी माहिती सुनीता सामंत हांणी दिलेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे GFPचे लिडर दुर्गादास कामत हांणी सरकाराक काय प्रश्न विचारले आसा। जे कोवीड टायमार जे फॉर्मां भरून घेतिल्ली त्याची माहिती दी म्हणटा। ही जी दोनूय बातम्यो तुमकां CNPM लायव्ह पळोवपाक मेळटा। ऐश्वर्यान सांगलेली बातमी जी आसा ती एकदम काळजाक हात घालपी आसा। एका सान पिरायेच्या भुरग्याचेर अशें कोण कशें करपाक शकता, ताका मात्तूय काकूट आयली ना काय असो प्रश्न उप्रासता। ह्या सान पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करून उपरांत ताका मारून उडोवपाचो प्रकार घडलो आणि ह्या संदर्भात पुलिसांनी दोगांक अटक केल्ली आसा। तर मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी हाजे कडेन।
समिता, आयज बातमी राजकीय दृश्टीन म्हत्वाची आसा ती म्हटल्यार भाजपाचे स्टार प्रचारक जे आसात तेंची वळेरी आवट जाल्या. PM मोदी, आमचो नरेंद्र मोदी जो आसा प्रधानमंत्री, तो दक्षिण गोंयान कुडचड्या पल्लवी धेंपे जी दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार आहा तिचो प्रचार करपा खातीर येता. कारण आजून तेंचे डेट्स फिक्स जावंक 28 एप्रील ते 1 मे ह्या काळान म्हणजे ह्या डेट्सा मदीं खंयची एक डेट आसतली तितून ते दक्षिण गोंयान येतले अशी माहिती आमकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जाल्यार जी आनी एक लक्षवेधी ह्या हितून नांव जी बातमी आसा ती म्हटल्यार 3 बायलां आमदार डिलायला लोबो, देविया राणे आनी जेनिफर मॉन्सेरात हांची स्टार प्रचारक वळेरीन नांव ना. मुख्यमंत्र्याची घरकान्न आनी भाजपाची खडेगांज फुडारी सुलक्षणा सावंत हिचें नांव तेतून आसा. सो ओवरऑल भाजपान प्रचाराक नेट धरला. दुसऱ्या टप्प्यान भाजपाचो प्रचार पावला. कोर कमिटीच्यो मिटिंग्स जावंक लागल्या आनी ओवरऑल ही बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिन. येस समिता. तर ही रश्मीन सांगिल्ली बातमी मुजरत 7च्या बुलेटिनाक पळोवची. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर तशेंच दक्षिण गोंया खातीर दोनूय वटांनी जे उमेदवार आसात ते बऱ्या भशेन निश्चित केल्ले आसात. तर दक्षिण गोंयचें सांगचें जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर जी भाजपाची उमेदवार आसा पल्लवी धेंपो ही निश्चितूच जिखून येतली असो विश्वास मंत्री माविन गुदिनो हांणी उक्तायल्लो आसा. पूण उत्तर गोंयचें मात सांगपाक शकना अशें तांणी म्हणिल्लें आसा. आयज कोर कमिटीची बसका जाल्या उपरांत तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना ही म्हायती दिल्ली आसा. तर फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन. आतांच तुवें लोकसभा वेंचणुकेचें सांगलें तर काल म्हणजे शुक्राराक श्रीपाद भाऊ जे आसात उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार लोकसभेचे ते प्रियोळ मतदारसंघात गेल्ले आनी तांणी म्हणिल्लें आसा की फाटल्या 10 वर्सांत जो पळय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जो पळय विकास उदरगत जाल्ली आसा तो फक्त ट्रेलर आसा. वेंचणूक जिखून येवन तुमकां पुराय चित्र जें आसा तें स्पश्ट उबें रावतलें असो विश्वास तांणी उक्तायल्लो आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कानोळे श्री साईबाबा म्हणजे देवूळ आसा थंय तांणी तांची प्राण प्रतिश्ठापना आसा तांणी शिर्डी साकून मुर्ती हाडिल्ली आसा. सो येता ते 15 तारखेक सगळ्यांनी येवचें अशें आवाहन कानोळकारांनी केल्लें आसा. तर श्रीपाद नायक जे आसा उत्तर गोंयचे उमेदवार जे आसा तांणी आज प्रियोळ वचून तांणी प्रचार केलो आनी ह्या वेळार तांणी सांगलें की फाटलीं 10 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जी उदरगतीची कामां केल्लीं आसा ह्यो फक्त ट्रेलर जावन आसा. तर वेचून आयले उपरांत खरें चित्र जें आसा तें स्पश्ट उबें जातलें. आज प्रचाराक गेल्या वेळार तांच्या वांगडा मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर कार्यकर्ते लेगीत हाजीर आशिल्ले. तर मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा हाजे कडेन. आयची म्हत्वाची बातमी आतां सद्या गोंयांत सद्या अपघातांचें सत्र चालूच आसा आनी आयज दनपारां थिवी एक ट्रक आनी दुचाकी मदीं अपघात जाला आनी ह्या भिरांकूळ अपघातांत जी दुचाकी चलोवपी आसली जी सुजाता साळगांवकर हे चेडूं 26 वर्सांचे जे नासनोडा बार्देस तालुक्यांतले आसा ताका जाग्यारूच मरण येयल्लें आसा. आनी ह्या अपघाताचो आसा तो फुडलो तपास तो आसा तो कोलवाळ पुलीस करीत आसा. ही तुमकां आयज 7च्या बुलेटिनाक डिटेल बातमी पळोवपाक मेळटली. तशेंच मोपा विमानतळार एक अशी घटना घडल्या की मोपा विमानतळा वयल्या टॅक्सी ड्रायव्हराक मोपा विमानतळा वयल्या पुलीस आशिश परब आसा ताका मारबडय केला हो सगळो प्रकार आसा तो मोपा विमानतळार लायल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. आनी ह्या प्रकाराक लागून जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसले ते सगळे चाळावले आनी तांच्यांनी मोपा पुलीस स्टेशनाक वचून धडक दिली आनी जो कृत्य करपी जो अशें कृत्य मारबडय करपी टॅक्सी ड्रायव्हराक मारबडय करपी जो पुलीस आसा ताका बेगोबेग निलंबीत करचो म्हूण तांची मागणी आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती मोरजे पार्किंग प्रकल्प आसा त्या पार्किंग प्रकल्प जावपाचो आसा. पर्यटन खात्या अंतर्गत हो पार्किंग प्रकल्प जावपाचो आसा. त्या पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी कर विरोध केला. लोकांक विश्वासात घेवनूच हो पार्किंग प्रकल्प करचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. आता जर तुम्ही पळयलें जाल्यार अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें उणें जावपाचेंच नांव घेना. तर ह्याच आठवड्यान तुम्ही पळयलें अपघाताचें प्रमाण वाडतूच आसा. आनी अशीच एक घडणूक आयज थिवी वाठारांत घडल्या ती म्हणजे एका चलयेक 26 वर्साची चलयेक अपघातान आपलो जीव वगडावचो पडला. तर दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळचे हें एकूच आवाहन आमी तुमकां करपाक शकतात. तर आतां ज्यो बातम्यो तुमकां आमच्या सब एडिटर्सांनी सांगल्यो त्यो विस्तारान 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवच्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।